बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बापा पडिनो आमकां कुडीची भूक लागता तेच भाशेन आत्मीक भूक आसा आनी आत्मीक भूक जेजूच्या उतरान ताच्या संदेशान ताच्या आसण्यान ही बागूंक येता. जेजूच्या वर्तमानान आमकां उगडास करता. न्हयच फकत कुडीची भूक हाचेर मोन लावंक पूण आत्मीक भूक जी आमकां आसा ती आपल्या आसण्यान बागोवंक. आयज मिसाचे भेटेंत आमी मागुया देवाच्या उतरान ताच्याच उतरान ही भूक आमची बागोवंक आनी ताची कूड शेवून हो आत्मीक वाटेन जांकां आमकां ह्या मिसान भाग घेवंक मेळना आत्मीक वाटेन होच जेजूक आमी घेवंक आमकां दारान कृपा मागुया. आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर कविता देवाक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत दोगीं सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात तुमी मागता. सर पुरिदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलोल्यान तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जालेल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेंकार आनी आलेक्झांद्रियाकाल आनी ते भायर सिलिसेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. ते पासत तांणी गुप्तीन थोड्या मनशांक लोन्स दिली आनी तांकां अशें म्हणून शिकयलें. तो मोइसेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्रांक फुलयलें. आनी ते सोगले आयले आनी इस्तेवाक धरून ताणें महास धर्मसोबे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समूर्तीचेर
हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. नाजारेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतोण कोत्तलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविशो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महाल धर्म सभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोरयां मनांत घडोवन नियाळटलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. फोटकिऱ्या मार्गावेल्या म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा तुवें एकूच ओडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो पूण फकत ताचें शीस गेल्लें म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांक पळयलें. तिबेरियसा तावन आनीक ओडीं तांणी उणें केल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलोलीं. जेजूतूय नासलो आनी ताचें शिसूय थंय नासलें म्हूण तांणी देखलां तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमान आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
बापा पडिलो दोन वाटो आसा, एक संवसारी वाट, एक आत्मीक वाट. संवसारी वाट जेन्ना आमी जल्माक संवसारांत येता तेन्ना ही सुरू जाता आनी मरणान ती सोंपता. आत्मीक वाट जेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना सुरू जाता आनी ती सासणेक तोखता. संवसारी वाट आमी चलतना आमकां भूक लागता, फिजिकल हंगर, आनी आत्मीक वाटूय चलतना आमकां भूक लागता आनी तो म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल हंगर. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आमकां सांगता की कितलोच बिलियन लोक आसा संवसारांत, तातूंतलो 1/8 तरी असो भुकेक कोश्टवता, तांकां भूक लागता, फिजिकल हंगर. पूण तेच बरोबर आमी जाणा संवसारांतल्या 3 वाटांवन चड बिलियन लोक तांकां आत्मीक भूक लागता, स्पिरिच्युअल हंगर. थोडे फावटी अशें घडटा की कुडीची भूक आसता तेन्ना आत्मीक भाशणां दिल्यार ती भूक भागना. एक भिकारी तर भुकेन आसा, ताका पवित्र पुस्तक वाचून सांगून तुजें पोट भरतलें म्हणल्यार जायना. न्हय म्हूण कोणाक तर आत्मीक भूक लागल्या, समवन इज बोर्ड, डिप्रेस्ड, ताका फिजिकल जेवण दिल्यार ताका तें जेवण रुचना. कुडीची भूक जेवणान, संवसारी जेवणान, जाल्यार आत्मीक भूक जेजूच्या उतरान ताच्या आसल्यान भोगूंक येता. हाका लागून भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटालो, माय हार्ट्स आर मेंट फॉर यू ओ लॉर्ड एंड दे विल नेवर फायंड रेस्ट अंटील दे विल फायंड रेस्ट इन यू. आमचें काळीज तुका भेटयलां आनी थंय ताका समाधान जातलें फकत जेन्ना तें काळीज तुज्याच हातालेके भशेन आसा. हाच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता लोक जेजूक सोदतालो आनी लोक सोदतालो कित्याक ताणें उणें तांकां दिवन दादोशी केल्ली. पूण खरें म्हणल्यार तांकां आत्मीक भूक आसा ती जेजू तांकां उडास करता. संवसारी खाणांतूच, संवसारी वस्तूनच ही भूक भागना, पूण आत्मीक वाटेंतली ही भूक जेजूच्या उतरान, ताचे शिकवणेन, ताच्या आसण्यान भागूं येता. तर एकल्याक आमकांय ही भूक आसाच. तर ही भूक जेजूच्याच उतरान भागोवंक आमी प्रयत्न करुया. आमचें काळीज त्याच देवाक दिवया. आमच्या गायनाच्या जेल्यार आमी एक गायन करता, ओतम्या मोशा गायन कर, कुशालकायेन उल्हास चड, म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जिवंत जेजू. ओ जेजू, जिवंत जेजू, म्हजी भूक मारूं येता. भुकेल्लो म्हजो आत्मो, विरून गेल्लो जीव म्हजो, आयलो जेजू देव तारक, आपूण म्हजो प्राण जालो. आत्मीक भूक मारूंक जेजू म्हजो प्राण जावंक गरज. Dei oggi vedo gata, oggi gata torgata, oggi mona torvita, svicator ratumata, goa undo atara.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्त दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रार्थया. भोव मोठ्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान सापलोले ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोण वाळयन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानांचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सुरीचे सूर गोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 परमात्मा सर्वेस्वर सगळ्यांनी संसार तुज्या भोवतणी उत्सर्गी तुका पवित्र सर्वेस्वरचे नामये ताका उत्सर्गी तुका. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही लेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेची हारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबडताचो कट परगटुया. सोनिया जेजू आमी वांगडा खाता आनी एकाल तितलें पियेत हांव. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आयजची कोण वाट दीस समरमता आपल्या लग्नाचो दीस पाळटा तांचोय आमी उगडास करता. जो कृपेचो आशिर्वाद तांचेर घाल. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन दोन ऋतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचे आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां थाळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशनात रेखता. तर आमकां तुजी उदार कापरोतीन सर्व पातकांतलें सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराचे ही देवाची शेळी. ओस्तो जेजू जाणें झाकेवसाची, सामारितान ओस्तरेची, माथेवसाची आनी असल्या जायत्या जाणांची ओतमेकतान बागयली. ओस जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. ताका आमी घेता ती आनी ओतमेक वाटेन आमी शेवता ती सगळीं सुभागी. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
सोमी म्हणटा शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Sorves for